कॉंग्रॅच्युलेटरी मोशन केला कित्याक सरकाराचें केन्ना तरी आनी मंत्र्यांचें केन्ना अभिनंदनूय करूंक जाय. जेन्ना मंत्री सत्य उलयता, जेन्ना मंत्री आमी जे कितें सदांच उलयतले किंवा सगळ्यांच भ्रश्ट सरकार गोंयांत म्हणजे इतिहासांतलो हें जेन्ना तो एंडोर्स करता तांकां कॉंग्रॅच्युलेट करचोच पडना. कितें करपाचें ताका ताजें खंडन करपाचें ना, एप्रिशिएट करपाचें. हें एप्रिशिएशन करून हांवें कॉंग्रॅच्युलेटरी मोशन केलें. ताणें सत्य उलयना हांवें म्हणल्यार आपल्याच स्कॅम कित्याक हेंय स्कॅम आहा तेंय स्कॅम आहा आनी खंयचे 130 कोटीचे स्कॅम आहा. ताका आतां ताजें कॉंग्रॅच्युलेट करचो पडना. सो आता एक स्कॅम दितले ते दुसरे स्कॅमीवर काडटा अशें दिसता. ना 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 सत्य म्हणटा तें केन्ना नाल्यार केन्ना भायर सरताच. आनी चड करून मोस्ट अनयुज्युअल आनी मोस्ट अनएक्सपेक्टेड टायम्स हें इंग्लिशीन एक म्हणणें आहा, ट्रूथ इज द अनकॅनी हॅबिट ऑफ कमिंग आउट एट द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड टायम. जेन्ना तूं when you least expect, do you expect a minister to say this truth here? They said it. So he has actually confirmed this old English adage that truth has a habit of coming out of the most unexpected. गोविंद इनोसंट हा सगळे सांगपाक आता इनोसंट जाला काय म्हणटा. आता ते पळोवया मरे ते खंय एका आयडीन काब्रालू काल स्टेटमेंट केला, जे कला अकादमीचे स्टेटमेंट केला तेजेर तुमी रिएक्ट जाला ट्वीट करून. काब्राल उलयता ते सारखे पण काबराल उलयता तें की आपूण सगळें तें मोडपाचो नवें बांदलें. आतां तें मोडपाचे हाचेर हेरिटेज चार्ज कुरियन क्रिएशन सो मेनी एस्पेक्ट्स. काबरालाक केन्ना केन्ना संवय आहा तो मातसो सुपर फास्ट फॉरवर्ड तो फास्ट ताजे खंयचे विचारान ताणें तें उलयलां तें म्हाका अजून खबर ना. PWD डिमांड जातली तें म्हाका क्लॅरिफिकेशन. पूण एक वायट दिसता की काबरालांनी म्हणजे आपले राखून जाय. पयर कितें पालोय पंप हावस केलें आनी 3 दिसांक मोडले. तो शहाजनाचोय रिकॉर्ड तो मोडटा. मातसो ताणें विचार करूंक जाय कितें जालें खंय पावला गोंयांत. आनी पळय तुमी हें करता तें फुलां बद्दल ती शिकूंक ना. सामकी जितली फुलां आसतना तुमचें हें पडटा पडप पूण तें गोंयांत नवें हाडना. कितें हें जालें. आय थिंक दे हॅव टू इंट्रोस्पेक्ट वेर दे आर टेकिंग गोंय म्हणटा तें खंयच्या 12 बिरेस्तार गोंयच्या केलें ते म्हाका सरांनी विचार करूंक जाय. सर आनीक म्हणजे ह्या दिसान 2 दीस जाली चर्चा चालू की मोपाचेर सनबर्न जावपाचो आसा. मोपाचेर सनबर्न जावपाचो आहा म्हणून हांवें कितलें रिपीट केलें. तुमी सगळ्यांनी आयकलां आसता. खंय म्हाका कोणें निगेट केला कितें उलयता काय म्हणून अशें म्हणपाचें न्ही मुखेलमंत्र्याक. तुमी एक्सपेक्ट करूंक नासलें. आतां हांवें म्हणलें म्हाका उत्तर मेळूंक ना. आतां तुमी म्हणा म्हाका इन्फॉर्मेशन आहा ते भशेन सनबर्नाक परमिशन ऑलरेडी दिली. पण GMRांचो बॉस जाल्लो ते काल सगळ्यांनी सांगला न्ही. मोविलान कितें म्हणलां GMR इज अ प्रायवेट पार्टी, दे आर पुटींग प्रेशर. आले सिकर म्हणटा इट इज नॉट इन द हँड ऑफ द गव्हर्मेंट. नॉट इन द हँड ऑफ द गव्हर्मेंट कित्याक बसल्या तुमी. सोडा बऱ्या न्हू वचा आमच्या हातान दी आमी पळयता तुका कोण कोणाच्या हातान ना. एक तकलेन धर हें सनबर्न म्हणटा पळय हें बापायचें बेस्ट दिसता ताका आपल्याक. हांव मंत्री आशिल्लो तेन्ना आमी सनबर्न काडून दुसरो हाडिल्लो आनी तितलेंच पर्यंत ताजे परस व्हडलें EDM जाल्लें. EDMाचेर हांव अगेन्स्ट ना. आय एम नॉट अगेन्स्ट EDM. यंगर जनरेशनाक EDM जाय. EDM करचें प्रोवायड दीस सिक्रेसी. तें लायसन्सां आनी ताका हातां दिवपा खातीर इतलें जो घोटाळो जाता आनी ओपेकनेस जाता ते कित्या खातीर. बरें बिंदास करा म्हणलें. पूण आतां GMR सनबर्न करता म्हणल्यार सगळें गोंयच GMRच्या हातान पडलां अशें दिसता. लँड पेडणेकाराची सर सर कॉंग्रॅच्युलेटरी मोशन यूज केला. मंत्र्याचें अभिनंदन करून की ताणें सत्य उलयलें. चेहरा करा